नमस्कार. आम्ही आता उलयतली स्पोर्ट्स मिनिस्टर आणि आर्ट एंड कल्चराचे जे आमचे मिनिस्टर आसा गोविंद गावडे तांच्या मिसेसी कडेन तांचे कडल्यान जाणून घेतली की स्पोर्ट मिनिस्टर गोविंद गावडे कशे आसात आनी घरा कडले गोविंद बाब हे कशे आसात. मॅडम तुमकां गोमंतक टीव्हीन येवकार. मॅडम, गोविंद सराचे आयज नाटक आसा आनी स्पोर्ट्स मिनिस्टर जेन्ना आमी म्हणटा आनी गोविंद गावडे घरा कडले कशे आसात. स्पोर्ट्स मिनिस्टर म्हटल्यार तेचेर अख्ख्या गोंयची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. घरा कडेन म्हटल्यार आमी सजमूंक शकता तांकां की कितेंय आतां पळय नॅशनल गेम्स जाली त्या हितूंतल्यान आमकां ते चड टायम दिवंक शकले ना. चड न्ही, टायम दिवंक शकलेच ना घरा कडेन. पूण म्हाजी भुरग्यां सकट आमी फॅमिली सगळी अंडरस्टँड करून घेता तांकां, कारण ते आमच्याच खातीर ना, ते सगळ्यांक लोकां खातीरूय बी काम करता. गोंयकारां खातीर आसा. रायट. मॅडम, सर जेन्ना एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसा आनी नाटकानूय सर काम करता, म्हणजे सराची नाटकांतली वाटचाल केन्नाच्यान सुरवात जाली. म्हाजें लग्ना पयलीं पासून सर एक कलाकारूच आसा, कारण हांव लग्न जाल्ल्याक ताका पळयता की ते नाटकान काम करता. आनी पयलीं पासून तेंचें सोशियल लायफ आनी नाटकांतलें हें चालूच आशिल्लें. आनी सांगपा म्हटल्यार तुमी आतां क्वेश्चन केलो की घरान टायम, पयलीं पासून तेजे घरान कमीच टायम दिवप आशिल्लो. सो आमकां ती संवय जाल्ली आसा आनी आमकां व्हडलें कांय दिसना, कारण ज्या तरेन तांकां वाव मेळटा न्ही, तेन्ना खूब अशी मनाक समाधान दिसता की आसूं चल, कितें तरी आमकांय बी एक नांव तेच्या खातीर आमचेंय बी एक नांव जाता. सो आमची सगळीं म्हाजी भुरगीं सुद्दां सगळीं सजमोन घेता. ओके. मॅडम, सर जेन्ना कामान आसता आनी सराचें जेन्ना नाटक आसता तेन्ना सर दोनूय मॅनेज कशें करता, म्हणजे रिहर्सल आसतली किंवा पाठांतर आसतलें, ते दोनूय मॅनेज कशें करता. फर्स्ट म्हटल्यार सराचें वर्क हें हांव तुमकां सगळें शेड्यूल सांगता तांकां. आतां नाटकाचेंच म्हटल्यार सगळ्यान फर्स्ट ते सकाळचें भायर सरले म्हणटकीर आपलें काम करता, जें तेजेर रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता तें काम करता. मागीर जो टायम मेळटा म्हणजे ट्रॅवलिंग, तितून ते आपले नाटकाचे इवन तेंचे PSO आनी ड्रायव्हरांक सुद्दां अर्दें नाटक पाठ जाल्लें आसा, कारण ते गाडयेन बसून सुद्दां आपल्याचें तेजें चालूच आसता. प्लस घरा कडेन येयले म्हणटकीर मातशें आमच्या वांगडा बसतले, उलयतले. मागीर जसो रातचो टायम मेळ्ळो म्हणटकीर रातचे फ्री जाता आनी मागीर परत आपले बुकां ती नाटकाची परत चाळीत बसता. सो चालूच आसता. आनी सांगपा म्हटल्यार ते नाटकाचें तशें न्ही, आतां नाटक ना न्ही तेन्ना सुद्दां तेजे बूक म्हणजे विदावट बूक ते लायफ जगोंकूच शकचें ना अशें म्हाका जाल्यार दिसता. खंयी वचो, इवन एअरपोर्टार सुद्दां खंयचें कांय अशें लक्ष आसना, फक्त खंयचर तर बुकाची स्टॉलां मेळटा आनी कितें मेळटा तितूनच आसता जास्तशें. ओके. म्हणजे टायम मेळ्ळो काय बुकांनी खाली टायम केन्ना दवरिना. ना. ओके. म्हणजे जाय तेन्ना, म्हणजे समज जर टायम मेळ्ळो जाल्यार बुकाच वाचप किंवा अशें. ओके. मॅडम, सर जेन्ना तुमी भुरगीं म्हटली तेन्ना सर भुरग्यांक कसो टायम दिता. आतां भुरग्यांक टायम खरें कमीच मेळटा. म्हटल्यार आमी कितें करता, आतां खंयी भायर वयता न्ही, जेन्ना सराची मिटींग आसता तेन्ना आमी मुद्दम न्ही सरा वांगडा अशी भायर सरता, कारण त्या टायमार एक मिटींग जालें म्हणटकीर फूल डे खाली आनी तेन्ना कोण गोंयचें आसना तांकां मेळपाक करपाक. सो तितल्या म्हणसर आमी तेंच्या वांगडा एन्जॉय करता. आनी हे मिटिंग्स तेंची एक 3-4 म्हयन्यांनी आसतात चालू. सो आमकां त्या भितर ते टायम तशें आमी ताका तेंचो टायम घेता. म्हणजे आमी बी तांकां तितलोच हें करता की तो काम करूं न्ही. भुरगीं म्हाजी तशीच की ताका पप्पाक आसूं न्ही, चल करूं न्ही, की अशें केन्नाच करिना. पप्पा तूं आमचें फंक्शन आसा, कितें आसा, तुमी पावले ना, अशें केन्नाच जालें ना, की म्हाजी भुरगीं अंडरस्टँड करून घेता. सराक सगळ्यांत आवडटी गोश्ट खंयची. बूक रिडींग. सामकी रिडींग सामकें हें तेजें. आनी आर्ट हें नाटकां करपाची सामकी भुरग्यापणांतल्यान आवड. एक कलाकार म्हणून सरा कडेन तुमी कशी पळयता. बरें दिसता. खरेंच बरें दिसता जेन्ना सर परफॉर्म करता तेन्ना
खंयसर तरी एक मिनिस्टर सोड पॉलिटिक्स सोड खंयचे तरी शिवाजी संभाजी अशें खूब फावटी पळयलां हांवें तांकां. इवन आमी हांगा गेल्ली रत्नागिरी तेन्ना पासून तेणेन शिवाजीचो रोल केल्लो स्वामी समर्थांच्या नाटकान. तेन्ना म्हाका इतलें सामकें मन भरून आयलें की एक जाणटो मनीस आयलो आनी तो कलाकार तो खंय एक्चुली ते शिवाजीची भुमिका करतालो. तेणें खूब तेंपान आपल्या लायफान आपूण सोडून कोण तरी खरोच शिवाजी अवतरला असो म्हणून सराच्या समते पांयां धरपा येयलो. तेन्ना सामकें मनान अशें दोळ्यान दुखां आयलीं. येदो व्हडलो ज्येश्ठ सारको श्रेश्ठ अशें व्यक्ती सरांचें अशें हें करता म्हणून. तेन्ना खूब अशें बरें दिसता. एक पॉलिटिकल लायफ सोडून एक दुसरें लायफ कितें तरी आमकां आसा म्हणजे सराक आसा आनी ते आमी ताका पळोवंक शकता तितून. सो खूब बरें दिसता. बोला, तुम्हाला हवी आहे का त्यातली एखादी? नाही, हे सगळं झूठ. राणी सख्यार, तुम्ही मध्ये पडू नका. आम्ही सवाल पुसला आहे तो गणूजी राजे शिर्क्यांना. जवाब त्यांनीच दिला पाहिजे. हमारे दिल को खराब करके हमी से उनकी शिकायत है. ये रस्म क्या है, ये तर्ज क्या है, ये राह क्या है. मॅडम, सरान येथे ओशाला मृत्यू ही नाटक सोडून आनीक कसली कसली नाटकां केल्या? चांगले स्वामी समर्थांचे एक केल्लें. मागीर हे येथे ओशाळा मृत्यू. मागीर शिवगोमंतक तर तेंच्यांनी ते विष्णू वाघ सुर्या वागान बरयल्ले आनी तेंच्यांनीच स्टार्टींग ते हे केल्ले रोल केल्ले. आनी अशीं खुबशीं आसा नाटकां. घाशिराम कोतवाल ताका एवॉर्ड मेळयलें आनी बेस्ट एक्टरूय हे जाल्लो. बेस्ट बरें जाल्लें. ओके. आतां कला अकॅडमीचें आयज रिओपनिंग जालां. ती एक खोशयेची गजाल सगळ्या कलाकारां खातीर, सगळ्या गोंयकारां खातीर. कारण म्हटल्यार कला अकॅडमी ओपन जावप म्हटल्यार सगळ्यांकूच एक उमेद जाता. आनी आयज सराचें येथे ओशाला मृत्यू हें नाटक आसा. तुमकां कशें दिसता? खूब खरें बरें दिसता. हांवें तांकां सुद्दां कॉंग्रेच्युलेट केलें. जे आर्टिस्ट हांवें रिनोवेट जावन फर्स्ट नाटक करप म्हणजे आमचें नशीब. कलाकारांचें सगळ्यांचें नशीब. आनी हें उरतलें नांव कशें रिनोवेट करून फर्स्ट नाटक खंयचें जाल्लें जाल्यार येथे ओशाळा मृत्यू जाल्लें. आनी आमच्या कलाकारांक खूब नशिबवान म्हणटा. कारण तांकां फर्स्टूच हांगा परफॉर्म करपाक मेळटा. आनी खूब खुशी गजाल की आयज ही कला अकादमी परत ओपन जाता. आमच्या कलाकारांक परत आतां नाटकां करूंक मेळटलीं. मॅडम, तुमचें लग्न जालां थंयसून तुमच्या लायफान अप्स एंड डावन्स खूब येयला आसतले. कितें सांगपाक सोदता? खूब येयलां. अप्स एंड डावन्स खूब येयलें. पूण आमी तेंचेर हें करूं ना की कितें तरी स्ट्रगल करून आमी फुडें वयतलीं, आमी फुडें सरतलीं अशें. ते डावन्स अप एंड डावन सगळ्याच्या लायफान येताच पळय. की आमकां तशें न्ही की खूब जाणांक येता. आनी सपोज अशें म्हाजें म्हणणें अशें की सपोज अप एंड डावन्सान जर चड तुका स्ट्रगल करचें पडलें न्हू जाल्यार तो चड उंचायेचेर पावोंक शकता मनीस. अशें म्हाका जाल्यार सरान आपल्या लायफान दाखोवन दिलां. सो तेजी वायफ म्हणून जे हांवें रोल म्हाका मेळ्ळो लायफान म्हाज्या खूब नशिबान हांवूय बी. कित्याक म्हाका दिसना की हेज्या बरें म्हाका न्हवरो मेळटलो म्हणजे हजबंड म्हाजो मेळटलो आसलो म्हणून. सो आमी दोगां जाणां एकामेका वांगडा खूब स्ट्रगल करून आमी हे आतां इतले पर्यंत पावल्या. 7 दीन रावल्या. कळ्ळें न्ही. खंयचें अशें की हें करूं ना की ना कांय ना आमचे कडेन अशें कांय आमी दुखणें रडूं ना. आमी डावन्स येयले कळ्ळें आमकां सर आनीक स्ट्रगल करतलीं, आनीक कितें तरी करतलीं अशें करून आमी एकमेकाक साथ दिला. सरांनी म्हाका साथ दिला. इवन हांवें एक बुटीक सुद्दां घातलेलें तेन्ना सुद्दां म्हाका सरांचो खूब साथ दिलो. आनी खूब तें बुटीक चल्लें म्हाजें. म्हणल्यार टायम मेळना. भुरगीं म्हाजी ल्हान आशिल्लीं कारणान सर पॉलिटिक्सान आयले जिखलें. सो मम्माय ना पप्पाय ना अशें भुरग्यांक जावंक जायना. आनी पयशे म्हटल्यार सगळें न्ही. म्हाज्या भुरग्यांचे फुडार म्हटल्यार म्हाजो खूब म्हाका म्हाज्या लायफान खूब हें आसा म्हत्व आसा. म्हणून हांवें तांकां विचारून हांवें ते म्हाजें बिझनस बंद केलो. ओके. मॅडम, तुमकां लास्ट प्रश्न म्हटल्यार आतां भुरगीं व्हडलीं जाल्यां. जेन्ना ल्हान आसतलीं तेन्ना ती विचारतात आसतलीं न्ही की म्हणजे पप्पा खंय वयता काय म्हणून. तेन्ना तुमी तांकां कशी सांगून म्हणजे हें करून दवरतालीं?
तुमकां हांवें पयलींच सांगलें लग्न जाल्ल्याक हांव पळयतां सर अशें टायम आमचे कडेन असो स्पेंड जास्त असो करीत ना सो म्हाकाय संवय जाल्ली आनी भुरगीं पळय जेन्ना दिसता मनीस की अचानक ना जाता जाल्यार कोणी विचारतात सर सदांच सोशल लायफान सदांच इतले बिजी आसताले खंयचे उठाचे तेंचे मिटिंग्स खंयचे उठाचे तेंचे आनी कितें तितून टायम तेंचे खूब असो भायरूच वयतालो जास्त सो म्हाका आमकां कांय व्हडलो फरक ना की ते घरान हांव आसा भुरगीं अंडरस्टँड करून हांव दोनूय पळयता पप्पाय पळयता आनी मम्माय पळयता सो भुरग्यांकूय कांयच म्हाज्या अशें दिसना की पप्पा ना कितें कंप्लेन ना भुरग्यांक म्हाज्या तेज्या पप्पा कडल्यान म्हणजे दोगांयचो रोल एक हय करता आनी म्हाका तितून कांयच हें जायना दूख दिसना की म्हाजो हजबंड म्हाका आसना केन्ना लोकांची पळयता मिटिंग्सांक पेरंट्स येतात हांव एकटें वयता खंयचें फंक्शन जालें गॅदरींग जालें भुरग्यांचें जाल्यार पेरंट्स येता हांव एकटें आसता अशें म्हाका दिसना की म्हाका कळटा की सरांचेर खूब लोड आसा आनी अशें म्हाका दिसता हर एक पॉलिटिशनाचें अशेंच आसतलें की तेंची मिसेस जास्तश्यो इनवॉल्व आसतल्यो तेंच्या भुरग्यांच्या फाटल्यान सो म्हाका व्हडलें खास अशें हें दिसना की हांव खूब हॅप्पी आतां आमी पळयले आमी गोविंद गावडे मिनिस्टर तांच्या मिसिसी कडेन उलयले तांचे कडल्यान जाणून गेले की सरांची लायफ कशी आसा तांचे वांगडा ती कशी एकामेकाक साथ दिवन एकामेका वांगडा रावतात जाल्यार आमी तुमच्या मुखार अशेंच घेवन येतलीं पळयत रावात गोमंतक TV.